आयज चांदेल आसापूर आयज बिनविरुद्ध ही पंचायत आयज निवड जाल्ली आसा आनी आमचो सरपंच आसा आमचो बाळा शेटकर आनी आयज खूब बरें दिसता जे आयज बिनविरुद्ध ही पंचायत हांगासर येयल्ली आसा। तशेंच आमच्या डेप्युटी सरपंच तशेंच आमचे गांवचे सगळे भाव म्हजे आनी सगळे आमच्या म्हज्या वांगडा आसा आमच्या सुबोध महाले आमच्या मोपा उगड्या गांवचे सरपंच तशेंच सगळ्या गांवचे म्हजे भाव आनी भयणांनो खूब बरें दिसता जे पळय आयज चांदेल गांवान कारण तेणी सांगलेलें आसा कित्याक ताका प्राउड फील करता तेज्या गांवान जे आयज ते बिनविरुद्धय बी येयल्लो आसा तो ताका लागून तेणी अशीच कामां बरें कामां करून दाखोवची जे पळय कितें सपोर्ट जाय ताका म्हाजे कडसून ताका सपोर्ट सदांच मेळटलो आनी ह्या गांवान हांवें खरेंच लक्ष दिल्लें आसा आनी खुबशीं कामां केल्लीं आसा आनी फुडें वाटचालीकूय कामां जातलीं। आयज आमच्या नव्या सरपंचाची निवड जाल्ली आसा। बाळा शेटकर हे नवनियुक्त सरपंच जाल्ले आसा आनी आयज मुद्दाम म्हणून आमचे लोकप्रिय आमदार श्री प्रवीण भाई आर्लेकर तांकां विश करपाक आयज मुद्दाम म्हणून हांगा आयिल्ले आसा। आयज आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन हांव तांचे अभिनंदन करता आनी येणाऱ्या तांच्या कार्यकाळांत जे कितें कामां जावपाक आहा जी कितें पेंडींग जाल्ली आशिल्लीं कामां ती सगळीं कामां आमदाराच्या सहकार्यान बेगिनात बेगीन पूर्ण जावची आनी नवीन प्रकल्प आमच्या ह्या चांदेल आसापूर पंचायतीन नवीन प्रकल्प येवचे जेणे करून आमच्या गांवांचो सर्वांगीण विकास जावचो अशी आमची अपेक्षा आहा। आयज आमी चांदेल आसापूर पंचायतीन आमचे नवनिर्वाचित सरपंच श्री बाळा शेटकर यांचे अभिनंदन करपा खातीर येयल्ले आसात। आमचे आमदार आमच्या बरोबर आसात प्रवीण भाई आर्लेकर आनी तेंच्या नेतृत्वा सकयल आयज पेडणे मतदारसंघात तुमी जर पळयत जाल्यार एक जोरदार प्रकारे विकास कामाची एक धडाडी चालू आसा आनी लोकांक सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करपाची तेची जी शैली आसा ताचे कडेन आयज खुबशे लोक अट्रॅक्ट जातात आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता की आमी बी तेंच्या कडल्यान जितले शक्य आसा तितली कामां करपा खातीर तांकांय पाठबळ दिवपाक जाय आनी आमी प्रयत्नशील आसपाक जाय आनी तोच एक उद्दिश्ट धरून आयज आमची ही पंचायत जी आसा चांदेल आसापूर हाचे नवनिर्वाचित सरपंच आमचे बाळा शेटकर आसात एक प्रामाणीक कार्यकर्तो आनी एक म्हणजे सच्चा कार्यकर्तो जो आसा तो आयज ह्या सरपंच पदाचेर आरूढ जाता आसतना खूब आमकां बरें दिसता। मी त्या कामाची पाठपुरावा करून भाईंच्या बरोबर सर्व पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन आणि सर्वप्रथम बोलण्याचा एवढा आनंद होतोय की आमच्या गावात ओबीसी म्हणून मी उभा होतो आणि सर्वप्रथम आमच्या गावात रेकॉर्ड झालाय की मी आमच्या कुंभार समाजातून सरपंच झालोय आणि ते मला सपोर्ट करण्यासाठी आमचे गाव हे सर्व ग्रामस्थ खूप लोक आहेत नावं घेत नाही पण ज्यांनी सपोर्ट केला त्यांना खरोखरच मी त्यांचा आभारी आहे। आजच्या दिसा आमचे मित्र बाळा शेटकर हे 3 दिसां पयलीं सरपंच जाले पूण तेन्ना आमच्या कैलासवासी रवी नायक हेचो दुखवटो जाहीर केल्या कारणान तो कार्यक्रम आमच्या आमदारान तेन्ना येवंक ना पूण आयज तेंची निवड जी जाल्ली आहा ती खरोखर एक प्रेरणादायी आहा आनी एक सामान्यांतलो पंच असो सरपंच पदा बसाप हे त्याच्या आयुष्याचे म्हाका दिसता एक बरें स्वप्न आसलें ते साकार जाल्लें आहा। ते साकार करपाक आमच्या आमदारान बरीबार घेवन ताका सरपंच केलो तसोच ह्या गांवचो विकास ताका लागून ताका त्याच्या ह्या सरपंच पदांत आमच्या आमदार त्याचे नाव वयर काडपाक म्हाका दिसता ह्या पंचायतीसून बरें काम करून घेतले आणि त्याचे नावय जातले त्याच्या बरोबर आमच्या आमदाराचे एक जनसामान्याचोच पंच सरपंच जावप म्हणल्यार ह्या परिसराक खरोखर एक बऱ्यातली गोष्ट आहा।